स्वागत करूया. उपजोवच्याक आमच्या समुदायाच्या लोकांक सरकारी सवलत्यो मेळचे खातीर प्रयत्न करच्याक 5.5 वर्सां पयलें स्थापीत जाल्लें संघटन जावन आसा कॅथोलीक सभा. सेवा त्याग आनी एकवट म्हणल्यार ध्येयकाल आमच्या समुदायाच्या बरेपणा खातीर सभार कार्यक्रमां यशस्वी रितीन चलोवन व्हेल्लें जावन आसा आमचें संघटन कॅथोलीक सभा. आमच्याच समुदायाचो एक धैर्याधिक मुखेली, सामाजीक न्याया खातीर झुजारी, सभार संघटनाचो रुवारी, कोंकण करावळेचो राजकीय फुडारी, सभार लोकांक जाला तो उपकारी, सभार लोक जावन आसा ताका आभारी. तो जावन आसा मानेस्त डिसोजा. दुसरे फावटी विधान परिशदेचो सांदो जावन शासक जाल्ल्या आयवन डिसोजा लागीं संवाद करूंक आनी ताका सन्मान करूंक कॅथोलीक सभा मंगळूर दक्षिण वारोडो समितीच्या मुखेलपणार सर फिर्गजो संघ संस्थे फिर्गजेचे आयोग आनी कोवेंता हांच्या सर्वांच्या सहयोगान चलोवन वचचें कार्यक्रम जावन आसा आयचे दिसाचें सन्मान आनी संवाद कार्यक्रम. ह्या कार्यक्रमाचें उद्घाटन करच्याक आमच्या समेत आसात मंगळूर दिएससीचे विगार जेराल भोवमानादीक बाप मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना. मुखेल सेरे जावन आमच्या समेत आसात मंगळूर दक्षिण वार्डेचे विगार वार तशेंच कॅथोलीक सभा वार्डो समितीचे आत्मीक निर्देशक भोवमानादीक बाप सिप्रियन पिंटो. आयच्या कार्यक्रमाचो केंद्र व्यक्ती सन्मानीत व्यक्ती कर्नाटक विधान परिषद सांदो मानेस्त आयवन डिसोजा. आयच्या कार्याचो अध्यक्ष जावन कॅथोलीक सभा मंगळूर दक्षिण वार्डो अध्यक्ष मानेस्त डॉल्फी डिसोजा. मानाचे सैरे जावन कॅथोलीक सभा मंगळूर प्रदेश देशच्या केंद्राचो अध्यक्ष मानेस्त ऑल्विन डिसोजा. कॅथोलीक सभा वार्डो कार्यदर्शी मानेस्तीन ट्रेसी रॉड्रिगस. ह्या परमनूर फेर्गजीचो गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष मानेस्त अरुण डिसोजा. कॅथोलीक सभा परमनूर घटकाचो अध्यक्ष मानेस्त प्रशांत डिसोजा. हांच्या सर्वांचें हाजरपण मानान लेखता आनी तांकां स्वागत करता. हांगासर जमलेल्या सर्व याजकांक देवाच्या बेसामासुवे आयचे कार्यक्रम आरंभ करच्याक आतां वेदीक येतात सेंट सेबॅस्टियन इंग्लीश मिडियम इस्कॉलाची भुरगीं.
प्रार्थना नृत्य कन हांगासर ह्या कार्याक देवाचो आदार मागलेल्या भुरग्यांक तशेंच त्या भुरग्यांक तयार केलेल्या सिस्टर ज्योतिका तांकां देव बरें करूं म्हणटा. वेदी आसा रिती जाय जेती भरती त्या दाडाच आम्हा सर्वांक येता स्फूर्ती. कार्याचो अध्यक्ष मानेस्तेल डॉल्फ वेदिराजच्या मानाच्या सैऱ्यांक आनी हांगासर जमल्ल्या आम्हा सर्वांक स्वागत करूंक मुखार येता. सभा मंगळूर दक्षिण वार्डाचो अध्यक्ष मानेस्त डॉल्पी डिसोजा. सन्मान आणि संवाद ह्या कार्यक्रमाक आयिल्ल्या सैऱ्यांक वेदीचेर आसल्या धर्मिकांक आनी मानांच्या सैऱ्यांक आनी मुखासल्या तुमकां स्वागत करूंक हांव भोव संतोश पावता. ह्या कार्याक आमचे मदत आसात आमचे उद्घाटक जावन आसचे भोव मानादीक बाब मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोना. ते मस्त बिजी शेड्यूल जावन इतले बिजी आसा जाल्यारय आमच्या उतराक तांणी हो म्हणून आज ह्या कार्याक वेळार येवन पावून आमच्या कार्याक हजर जाल्यात. फादर तुमकां कॅथोलीक सभे तर्फेन आनी हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन हांव स्वागत सुस्वागत म्हणटा. वेदीचेर आसात आमचे पिरगजीचे विगार आनी ह्या वाराड्याचे विगारवार भोवमानादी बाब सिप्रियन पिंटो. ते आमचेच तांकां सांगाचें म्हणना कार्यक्रम आसा जाल्यार हांव तुमचे मदक आसा कशें जाल्यार येवन तुमच्या कार्याक खंडीत हजर जाता म्हणचे. आनी हर एक आमच्या मिटिंगा वेळार जावं वारडो जावं गटाक आमच्या सांगात ते आसतात आनी आमकां तांची सल्ला सुचना दिवन आमकां ते उत्तेजीत करतात. फादर तुमकां कॅथोलीक सभे तर्फेन आनी हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन हांव स्वागत आनी सुस्वागत म्हणटा. आनी आयच्या कार्याचे स्थिक म्हणयत आमचेच आनी दुसरे फावटी व्हडले थीक तांच्या माथ्यार आसा व्हडलो वजे म्हणयत. ते तांकां आमी आपोवंक गेल्ल्या वेळार तुमचो सन्मान आनी म्हाका कांय नाका. तुमचें कांय कामां आसा तुमचें कांय उणेपण आसा ह्या सरकारान मेळचें कांय तुमकां जाय जाय तें सांगा. तुमच्या सन्मानाक हांव आशे ना. म्हाका एक तुमी एक हात दिवन सेकंड दिल्यार पुरो म्हणून उदार मोनांचे ते आनी आमकां केदाले पाठिंबा दिवचे आमचेच जावन आसते. मानेस्त आयवान डिसोजा तुमकां कॅथोलीक सभे तर्फेन आनी हांगासर जल्मल्या सर्व्या तर्फेन हांव स्वागत म्हणून सुस्वागत. आमचे मदें गजात वेदीचेर आसात आमचे अध्यक्ष केंद्राचे अध्यक्ष. ते 24/7 तांचो वावर तांच्या विशयान सांगचेच पडटा. तुमी खंयच्या वेळारय तांकां फोन करा. राती 12 वरां जाल्यार ते रेडी आसात. जावं कोणाकी रगत जाय पडले या कोणाकी अर्जंट हॉस्पिटलाक 12 वरां फोन करून एडमीट करी जे म्हळ्यार ते रेडी आसात आनी हर एका आमच्या समुदायाच्या गरजेक पावतात. तशेंच ह्या केंद्रान आमच्या वाराड्यान आनी सुटसुटीत जावन वावर करचे जावन आसात. मानेस्त ऑल्विन डिसोजा तुमकांय कॅथोलीक सभे तर्फेन आनी हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन स्वागत सुस्वागत. वेदीचेर आसात आमच्या सेबॅस्टियन पिरगजीचे उपाध्यक्ष मानेस्त हारून डिसोजा. ते एक युवक आनी सुटसुटीत आमच्या हर एका कार्याक मेतेर जावचे पाठिंबा दिवचे आसात. मानेस्त हारून डिसोजा तुमकांय हांव कॅथोलीक सभे तर्फेन आनी हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन स्वागत सुस्वागत म्हणटा. आनी वेदीचेर आसात आमच्या घटकाचे अध्यक्ष. ते इले बारीक जावन सुटसुटीत आसात. ते
खेदालाय वावरान तांचे बिजी शेड्युलाचे एक असल्या लायन आनी एक अशें ताजो वावर म्हणून पूण हांगासर ह्या कातोली सभेंत मोठो वावर दिवन आसात मानेस प्रशांत तुमकांय हांव सुस्वागत म्हणटा आनी वेदीचेर आसात आमच्याच वाराड्याची कार्यदर्शी जावन आसची मानेसीन ट्रेसीबाई ती सुटसूट जावन आसता म्हाका खेदालाय दिसा हजार फावटी फोन करून तें जालें गी हें जालें गी आनी खंयचें उणें फोन आसा जाल्यार ती म्हाका फोन करून सांगता आनी ती कितें जालें जावन विचारन हें कार्य बरें जायचें जाल्यार तिचो वांटो मोठो आसा बाये ट्रेसी बाये तुका हांव सुस्वागत म्हणटा आमच्या वाराड्याची सर कोवेंताची धर्म भयणी सुपिरियरा हांगा सावन सर धर्म भयण्यांक हांव एकाच उतरान कातोलीक तर्फेन आनी हांगासर आसलेल्या सर्वेच्या तर्फेन हांव सुस्वागत म्हणटा आनी आसात आमच्या वाराड्याची सर फिरगजेची तुमी ना जाल्यार हें कार्य चोबाना तुमी वेळार आयल्यात आनी ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां हांव कातोलीक सभे तर्फेन हांव स्वागत म्हणटा आनी वाराड्याचे सर घटकाचे हुद्देदार अध्यक्ष कार्यदर्शी हुद्देदार आनी सर सांदे हांगा आसा तुमकांय हांव सुस्वागत म्हणटा आनी कोणाकी सोन गेल्यार माफ करा सर्वांक एकाच उतरान स्वागत म्हणून म्हजी 2 उतरां अखेर करता देव बरें करूं मंगळूर दक्षिण वाराड्याचो अध्यक्ष मानेस डॉल्पी डिसोजा तुमकांय मोगान ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा मोगाच्यानो आमच्या समुदायाच्या लोकांक सरकारी सवलत्यो मेळचे बरी प्रयत्न करचें जावन आसा कातोलीक सभेचें एक मिसांव ह्या दिशेन मांडून हाडल्या ह्या कार्यक्रमाच्या उद्देशा विशयांत सविस्तर प्रास्तावीक उतरां उलोवंक मुखार येता कातोलीक सभा केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष आमच्याच वाराड्याचो मानेस्त ऑल्विन डिसोजा पानीर येदोळ आयवाना विशयंत आमच्या दक्षिण वाराड्याच्या अध्यक्षान सांगले आम्ही आयवानाक सन्मान करचे म्हणटाना आणि ताचे पहिले 2-3 स्पीचांनी आम्ही ऐकलें आयवान म्हणालो अरे म्हाका सन्मान नाका तुमचे आमच्या समाजांत कळली कोण कश्टांत आसात कोणाचे समस्या आसात ते म्हाका सांगा 5 वर्स 6 वर्सां म्हाका अधिकार दिला सरकारान हांव ते वर्स हांव समा करता म्हणून सांगून ताणें बसयली त्या वेळार आमी कितलें संवादी करया आनी तांकां एक सन्मानी करया जेजू न्हू 10 जाणां कोडकारांक गूण केल्लें जाल्यार उपकार बाबडलो एकल्यान मात्र जाल्यार तो एकलो आमी म्हूण चिंतू न्हू आज पयलीं हांव ताका ताचो उपकार बावरता काल्याक ही म्हळ्यार आयवानाचो उडास येवचो आयवान एक हुट्टू होराटागारा आयवान वेजेर बसूंक रेडी मार्गार न्हिदोंक रेडी हांव काल्या म्हणटांगी म्हळ्यार तो ल्हान प्रायार युथांत आसतानाच आज ह्या पोजिशनाक येजे जाल्यार ताच्या होराटाक सगळ्या इंडियांत तो गोलो एकलो आमचो एक क्रिस्तांव व्यक्ती जेरुजाचो गलाटो जाताना हांव आनी तो ते जेरुजाक भितर रिकताना तांकां घेराव गेल्लो जेरुजांत खंयचें डिसिशन घेवचें जाल्यार आयवानाचो पात्र महान आसा जाल्यार कितल्या जाणांनी आमी क्रिस्तांवांनी ताचो उपकार बावडला कितल्या जाणांनी आमी ताचो फाटीभोव दिला म्हूण आमकां गुर्तुना दुसरें उलव्या पाऊरचो विशय गंभीर जावन आसा आमची 50 कुटुंबां जी उदकांत बुडोवन विचार आसात मुस्त वर्सां जावन हो समस्या आसा ह्या वर्सा कालिंगे म्हळ्यार आमचें मावनून तूं आमकां आपाय जालें आनी ते उलव्या पाऊरचें रेवून तो तांणी काम सुरू करून द्विपथ नाश करूंक म्हणून बैसरच्या वेळार काल आयवान KDP मिटिंगारी ओपन जावन उलयला ओपन जावन उलोवचें म्हळ्यार तितलें सुलाभ न्ही ताचे मदें जेरुजांत एकलो व्यक्ती लिडरशीप काण गेल्या व्यक्तीच्या पतीन एक कोडियाल ट्रान्सफर जालें ट्रान्सफर जावन ते कॅन्सल करचे जाल्यार आयवानाचो पात्र महान ती येवन बसल्या कॅन्सल करीचे
चार्ज कान घेऊन की नाही चार्ज कान घेनासतना सोडून की नाही तमचो आईवानाक राजकीयाक कितलो एफेक्ट जाता म्हणलें ताका मात्र गोत्तू तेदळ आईवानाक कोणे सपोर्ट करीचे आईवानाच्या फाटल्यान आमी कोणे रावचे कट्टिदवळू इल्ला इट्टवळू इल्ला म्हणून तशें जावं नजो तशी परिस्थिती जाता तेवढी बरी राजकीय व्यक्तीची देखून तांणी राजकीयाच्या व्यक्तींनी कालें करचें हें म्हळ्यार हांवें मारले बरी करचें तुवें रडले बरी कर म्हणटात बट आईवान तशें करना आमच्या समाजाक ताणें द्रोह करूं ना आमच्या समाजाक द्रोह करनासतना ऑर्डर कन्गन आयल्या बालमिशेक 33 मिनटार ताणें फाटीं धाडलें ह्या म्हाका विजिरा सांगी जाल्लें देखून प्रस्ताविका भाशण हांवें 30 मिनटां खान गेल्लीं आईवानाच्या ऑर्डरा निमती खाली 5 मिनटां भितर म्हजें प्रास्ताविका भाशण मुक्तीत हांव म्हळ्यार ताका इगी वचूंक आसा तर काल ताणें अधिकारीक सांगलें एकच म्हजी मर्याद गेल्यार तुजे तलेदंडा खंडीत खाल्यागी म्हळ्यार ताका समाज मुख्य आईवान सराक आमच्या समाजेन ताच्या फाटीं रावचें ताचे विशयान आमी बरें उलयचे आमच्यांत आमचे लिडर उणे राजकीय लिडर उणे आमच्या लिडरांक आमच्या समाजाच्या व्यक्तीक आमी बरें उलयना जाल्यार आमच्या समाजाच्या व्यक्तीक कोणें बरें उलोवचें दुसऱ्या पार्टीच्यांक आमी पळया दुसऱ्या पार्टीच्यांनी बरें केल्यारय उलयतात पाड केल्यारय बरेंच उलयतात आमच्या व्यक्ती विशयान आमी बरें उलया आमच्या व्यक्तींनी इतलें बरीं कामां केल्यांत जाल्यार आमी काल्याक उलयना म्हणलें म्हाका समजना तर आमच्या व्यक्तींनी ओपनर कशें उलोवचें काल JR लोबोच्या पतीन एक फोन आयलें ಕಾಲೆಂಗೆ ಮಳ್ಯಾರ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ನನ್ನ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಂತೆ तर आम्ही कोणे सपोर्ट करचे आईवानाक तशें जाल्ल्यान सर सगळे आमच्या क्रिस्तांव समाजा तर्फेन तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमी आमच्या समाजेचेर बरो मोग दवरला आनी तुमी आनी मुखल्या दिसांनी आमच्या समाजेक तुमी आतां कितलो मोग दवरला ताचे की वर्तो तुमी आमच्या समाजेचेर मोग दवरीचे आमच्या समाजेचेर खली अनवर आयिल्ल्या वेळार तुमी मुखार वचून स्पंदन करीचे आमकां हांगा आमच्या समाजीक रिप्रेजेंटेट करतलो एक राजकीय व्यक्ती ना पयलें ऑस्कर फेर्नांडीस आहलो ब्लेजेस डिसोजा आहलो ते आसतना इतली जोर राजकीय नासली आज राजकीय जोर आसा आमचे समस्या विचारतले जण ना देखून तुमी कांय भिवचे नाकात केदळे तुमचो ताळो हांगा तो दिल्ली मिसर आयकोवच्या बरी तुमी करीचे आमच्या समाजेचेर कली अनवरां आयल्या वेळार तुमी उलयना जाल्यार आमी हांगा अनाथ जावचें खंडीत आमी येदोळ मिसर एकाच पार्टीक सादारण वोट घालना आसा जाल्यार आमी वंचीत जावन आसा आमकां उलोवचो ताळो ना आमकां अन्याय जाल्ल्या वेळार उलोवचो ताळो ना तशें जाल्ल्यान तुमच्या त्या गणगणीत ताळ्यांनी ह्या फुडें विधान परिशदांत तुमी उलव्या पावुरचो विशय तुमी गणगणीत उलोवन आमकां जीक घेजी ही जीक तुमची जीक न्हय आमची क्रिस्तांव समाजाची जीक तुमी चिंती नाकात तुमी क्रिस्तांव समाजा विशयान उलयल्या वेळार अक्रिस्तांव जावन तुमकां अन्याय जायत म्हूण जेजू क्रिस्त तुमकां केदाळाय सोडचो ना कोणे सोडल्यार तुमकां जेजू क्रिस्त सोडचो ना तें तुमी जेजू क्रिस्ताक पातयेवन तुमी क्रिस्तांव समाजा खातीर जेजू क्रिस्ता खातीर आमचेर खंयची अनवर आयल्या वेळार आमच्या फाटीबोर रावचे धर्मिकांक जावं दी लायकांक जावं दी अन्याय जावंक सोडनजो आमी सदांच तुमच्या सुखांत आसा कश्टांत केदाळे आमी तुमच्या ओट्टू आमी आसा म्हूण सांगून तुमकां भास दिता तशेंच आमचो अनेक समस्या निरुद्योगी समस्या आमचो क्रिस्तांवचो लोक मुस्तुजून शिकतात परगांवाक वेतात काल्यागी म्हळ्यार आमकां हांगा कामां नात आमच्या भुरग्यांक इन्फ्लुएन्स करतले जणी नात चड आमच्या इन्स्टिट्यूटांत आमकां कामां दिनात नात काल्यागी म्हळ्यार तांकां कट्टी मिट्टी चॉकलेटां बरी हिंदवांक ओब्लायजी करीचे आमच्यांक खुशी करीचे म्हणल्या खातीर हिंदवांक कामां दितात आमच्यांनी खंय वेचें कामां गोवोरमेंट आमकां कामां मेळना देखून तुमकां आतां अधिकार आसा ह्या 100 वर्सांनी तालूक पंचायतांत जावं दी जिल्हा पंचायतांत जावं दी ग्रामपंचायत जावं दी प्रायवेट सेक्टरांत जावं दी आमच्या क्रिस्तांव गेल्ल्या लोकांक म्हणी तुमी तुमच्या इन्फ्लुएन्सार जावची कामां तुमी करून दिल्यार आमचो लोक गल्फाक
वचोना हांगाच रावतलो थोडे आमच्या इन्स्टिट्यूटांनी पिटी शॉपां आसात कॉफी शॉपांनी पुरा आमच्या क्रिस्तांवांच्या एक एका घरच्यांक भाड्याक दिल्यार कितली बरी हली पुरा तुमी उलोवन आमची निरुद्योगी समस्या तुमी पर्याय केल्यार बारी बरें आनी सरकारातून मेळच्यो सवलत्यो विशयंत हांवें उल्लेख करचें ताचे पयलीं तुमी करनासात तुमी येदोळ सरकारातून आमकां मेळचो अनुदानां तुमी हाडून दिवन आसात आनी मुखल्या दिसांनी तुमी आनीकी चड मेडिकल फंडांनी पण आमकां हाडून दिजे म्हणून सांगून आमची कल्ती विनंती आनी आमची कातोलीक सभेतावन आनी दक्षिण वाड्याच्या क्रिस्तांवांतावन तुमचे लागीं एक मनवी हांवें रेडी केल्या आमी ती वाचिना तुमकां डायरेक्ट हांव हँड ओवर करता कालिंगे म्हळ्यार आमकां एक सोंत कटवण करूंक एक जागो हर एका समुदायाच्यांक तांकां सरकारातून जागो मेळटा तांकां समुदाय भवनां बांदूंक जागो मेळटा तांचे एक्टिविटीज करूंक तांकां जागो मेळटा आमचे लागीं आमच्या दक्षिण वाड्यांत मुस्तुकुमची जागो आसा आमकां एक 2 एकर जागो आमकां तुमी दिवचे सरकारातून डिनोटिफिकेशन करून दिवचे आमच्या कातोलीक सभेचे विशयंत तुमचे लागीं कांय सांगूंक कांय ना काल्यागी म्हळ्यार तुमी आमचो एक पिल्लर तुमकां आमचो पिल्लर काले उलयता तुमकां गोत्ता तुमकां कातोलीक सभा म्हळ्यार काले म्हणल्यार तुमकां गोत्ता तुमच्या वेळार तुमी आमकां एक जागो दिल्यार आमची भुरगीं न्ही आमचे पंक्ती लायन सांगतीचे खंडीत हाळे आयवन डिसोजान आमकां तो जागो करून दिल्लो आयवन डिसोजा MLC जावन आहलो आमच्या समुदायाचो एक व्यक्ती म्हूण सांगून हर एकलो उलयत आज ऑस्कर फर्नांडीस सरला जाल्यार ताचें नांव सरोना ताचें नांव आमार जावन उरलां आज कातोलीक सभा म्हणटाना ऑस्कर फर्नांडीस त्यागी मसुदे आयिल्ले म्हूण एकलो ल्हानसो भुरगो विसरतना कातोलीक सभा म्हळ्यार कालें कातोलीक सभा म्हळ्यार काल्याक सुरू जालें ऑस्कर फर्नांडीसान सुरू केलें कशें सुरू केलें ताचें नांव आमार उरलां ताचे उपरांत कितले आमचे राजकीय व्यक्ती आहले तांचें नांव काल्याक आमार ना तांणी केल्लें कॉन्क्रिटीक काम काही येना आज हे बिल्डींग पळयतना आनी 100 वर्सां गेल्या उपरांत हे सिप्रेंट पिंटोचें नांव उडासा घेता काल्याक म्हळ्यार तांणी काडलें कश्ट कोणाय निमती जायनातलें काम तांणी केल्लें देखून तें उरता तशें जाल्ल्यान आतां सामे मिसांव आसा कोणें केल्लें बिदर मिसांव पळयतना हाळे बाजील सोजानी केल्लें बिशप बाजील सोजानी केल्लें मिसांव पळयतना आतांय उडास येता तशें तुमच्या ह्या वेळार आमकां तुमी एक 2 एकर जागो डिनोटिफिकेशन दिजे करून दिजे आनी तुमी मोन केल्यार हें तुमकां खंडीत जावंक आसा तुमच्या लागीं आसा जाल्यार खंयचेंय ना तशें जाल्यार हें पुरो तुमी आमकां करून दिजे आनी आमचे मस्त जण मनवी दिवंक आसात येदोळ 10 वरां जालीं देखून म्हजें इल्लें भाशेन एंड करता आमचो समाज असो तुमी आतां सोडून घालनाकात आमी केदाळांय तुमचे ओटू आसा म्हूण सांगून आमची ल्हानशेक मनवी कातोलीक सभेतान तुमकां दिता आयवन डिसोजाच्या व्यक्तित्वा विशयांत आमकां कितें बरेंपण जायजें म्हणले विशय सांगून हे कार्यक्रम मांडून हाडल्यार उद्देश आसा दिव्यातावन दिवो जळोवन कार्याचें उद्घाटन करच्याक मंगळूर DSCचे विगार जेराल भोव मानादीक बाब मोन्शिजोर मॅक्सिम नोरोना बापा लागीं विनंती करता आमच्या ताळयांच्या आवाजान दिवो जळोवच्या उद्घाटन कार्याक आमी सर्वांनी सांगात दिवचो ह्या वाड्याच्या कथोलिक सभेच्या मुखेलपणाखाल आमचो तो समुदाय असो आमचो अभिमान आनी गौरव मानेस्त आयवन डिसोजा ताका कर्नाटका विधान परिशद हाचो संदोश जावन नेमक केल्ल्या विसोन आयिल्ल्या ताका सन्मान करच्या कार्याक वेदेरासच्या वारडसो विगारवार भोवमानादीक सिप्रियन पिंटो बापानो सन्मादी जावंक असो मानेस्त आयवन डिसोजा कातोलिक सभा मंगळूर DSC असो अध्यक्ष मानेस्त ऑल्विन आनी कार्य तशेंच वार्ड असो कातोलिक सभा अध्यक्ष मानेस्त डॉल्फी कार्यदर्शी ट्रेसीबाई परमनंट फुर्गेजे गोळी परिषदो उपाध्यक्ष मानेस्त तारुण तशेंच परमनंट फुर्गेजेच्या कातोलिक सभेचो अध्यक्ष मानेस्त प्रशांत तशेंच हांगा सजो मल्ल्या सर्व कातोलिक सभेच्या संद्यानो हुद्देदारानो
धार्मीक भयणीनो आनी मोगाच्या भावा भयणीनो, येदोळसू आमी आयकल्या प्रमाणे मानेस्त आयवन डिसोजा ताका हेर कार्यक्रमां बेगीन सोंसोंक आसा देखून चड लांब उलोवंक वचना. हांव एकच सांगूंक अपेक्षिता, मानेस्त आयवन डिसोजा तो विधान परिशदेचो सांदो जावन विसोन आयिल्ल्या वरवीं आमच्या समुदायाक चडीत बोळ आयला. देखून ह्या संदर्भार ताका आमी अभिनंदन फाटयता. ह्या दिसांनी ताका जायते कडेन सन्मान पुरस्कार करनंत आसात आनी आमचे जायत्यो मानव्यो आनी आमचे मस्त मागणी आमी तांचे मुखार दवरचे आसात. आमचो एक मनीस सरकाराच्या ह्या प्रक्रियेंत आसा म्हणटा आसतना आमकां इल्लेशें धैर्य आनी फातयेणी आनी तेंय मानेस्त आयवन डिसोजा तो येदोळसो मागीर साल्विनान सांगल्या प्रमाणे तो धैर्यादीक ताचें तें प्रत्येक मुखेलपणाचें बोळ आसा म्हणलें आमी हर एकली वळखून घेता. हें ताचें मुखेलपण मुखल्या दिसांनी आमच्या समुदायांत आनी सगळ्या समुदायांनी तो आसा न्ही केवळ आमच्या क्रिस्तांव समुदायाक मात्र, बगर हिंदू मुस्लीम आनी हेर सगळ्या धर्माच्यांकी आनी विशेष करून आमच्या दक्षिण कन्नड जिल्ल्याच्या सर समुदायाच्या लोकांक जायतें बरेंपण ताचे तावन येवं दी म्हणून हांव अपेक्षितां ताका सर बरें मागतां. अखेर करच्या पयलें हेचें कार्य हांगासर दक्षिण वार्डाच्या कथोलीक सभेन मांडून हाडलां. ह्या वार्ड्यान कथोलीक सभा भोव सक्रीय आसा. खंयच्याय कार्यक्रमान जायत्या संख्यान सांगाता येता, यशस्वीतारान मुखेलपण घेता, ते यशस्वीतारान पोंताक पावयता. असलें कार्य आज ताणें मांडून हाडलां. तांकां सगळ्यांक कारण जालें हर एकल्याक हांव अभिनंदन पाठयतां. आयचें कार्य बरें जावं दी आनी मानेस्त आयवन डिसोजा ताच्या वावरांत देव ताका आदार दिवं दी, बळिश्ट करून दी आनी सर लोकांक ताच्या मुखार जायतें बरेंपण लाभून दी म्हण आशेवन म्हजे 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं. दिवसून उद्घाटन भाशण केलेल्या विगार जाल बापांक देव बरें करूं. ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆಯ ವಿಧಿ ಸುರಿಯೇ, ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ अशें कवी DVGन आपल्या मंकुतिम्मा कग्गा काव्यान सांगलां. असलें एक व्यक्तित्व आसचो जावन आसा आमचो शासक मानेस्त आयवन डिसोजा. सर्व सवें गोड सकर जावन सर्व सवें एक जावन आसा मानेस्त आयवन डिसोजा. आमच्या समुदायाचो कळो, आमच्या समुदायाचो कडक ताळो, कोणाकच भियेनासतना सामाजीक न्याया खातीर फूड करूंक तयार आसा बंदुकीचो गुळो. सबार संघ संस्थेचो मुखेली आयवन डिसोजा. दुसरे फावटी कर्नाटक विधान परिशदेचो सांदो जाल्ले आमकां सर्वांक अभिमानाची आनी संतोशाची गजाल. आज ताका आमी सन्मान करून ताचे थंय आमचो मोग प्रकट करूंक संतोश पावता. आतां मानेस्त आयवन डिसोजान सन्मानाची बसका स्विकार करची म्हणून आमी विनंती करता. मानेस्त आयवन डिसोजा विशयांत हांगासर सन्मान पत्र वाचोवंक मुखार येता पेरमोन्नोर घटकाचो अध्यक्ष मानेस्त प्रशांत डिसोजा. ಕಥೋಲಿಕ ಸಭಾ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ವಲಯ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೇತಾರ ಜನಸೇವಾ ಧುರೀಣ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರೇ, ಮುದರಂಗಡಿ ಮೈಕೋಡಿಯ ಗೌರವಸ್ಥ ಕುಟುಂಬದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾ ದಂಪತಿಯ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಜನನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದವರು. ತಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳಿಂದ ಮೆರೆದು ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 3 ದಶಕಗಳು ಮೀರಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಯ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತನಾಮರಾದವರು. ತಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಾಗಿ 10,000 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತಾರರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ದೃಢ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿರಿಸಿ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದವರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪಯಣ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸಚೇತಕರಾಗಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ. ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದಂತೆ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡೆಯುವ ಸವಿನಯನತೆ
ಉನ್ನತ ಧ್ಯೇಯದರ್ಶಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಬಾಳಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಜನರಾಗಿ ಉತ್ತಂಗ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಕ್ಷಿತಿಜದ ದಿವ್ಯಮಣಿ ಎಂಬಂತೆ ತಾವು ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಮೂಹ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನೂ ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ, ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಲಿ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಡಿಸೋಜ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ 2 ಪುಷ್ಪಗಳಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಯೋಲಾ ಡಿಸೋಜ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರೆ ಅಯೋನಿ ಡಿಸೋಜರೊಂದಿಗೆ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ. ಸಕಲ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಜ, ಆತ್ಮಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೋ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಟ್ರೆಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗಳೂರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ವಾಸ್ ವಲಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. आमचं सन्मानित व्यक्ती मानेस्त आयवन डिसोजाचे परिचय करणं ताका सर बरें मगोवन आयवन डिसोजालागी विनंती करता. वेदीर असलेल्या मानाच्या सैर्यानी मानेस्त आयवन डिसोजाक शाल पांगरून फुलां फळां दिवन झेलो घालून सन्मान करचे म्हणून विनंती करता. ताळयां सगळ्या आमचो संतोष आमी प्रगट करया. कॅथोलिक सभा मंगळूर दक्षिण वाराडो आणि आमच्या वाराडाच्या सर फिरगजेतर्फेन सर संघसंस्थेतर्फेन आम्ही दिलेलो व सन्मान. एक विनंती, जे कोणाचे मानवीय पत्र आसात फिरगजे जावन संघटनात मानवीय असल्यार दयेकरून तुमी राणी आंबेंबळ लागी दिवच्यो. मोगाचेनो आमी समेस्त आमच्या ताळयांच्या आवाजान अभिनंदन पाठोवच्या हांव उलो दितां. तयार रावचे. सेंट एलोशियस स्टुडंट हॉस्टेल सिस्टर एझिल्डा एसारिये, सिस्टर आयलिन मतायस सुपिरियर ओलविनहಳ್ಳಿ आणि तयार रावचे. आता अभिनंदन पाठयता सेंट एलोशियस स्टुडंट हॉस्टेल सिस्टर एझिल्डा एसारिये, सिस्टर आयलिन मतायस सुपिरियर ओलविनहಳ್ಳಿ, कॅथोलिक सभा पेरमनूर घटक अध्यक्ष आणि सर्व संदे, अध्यक्ष आणि सर्व संदे कॅथोलिक स्त्रियांची मंडळी पेरमनूर, मानेस्तीन वीना डिसोजा कौन्सिलर उल्लाल पुरसभे संदो, मानेस्त बेसिल डिसोजा कौन्सिलर उल्लाल पुरसभे संदो, ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ಹೊಯ್ಗೆ, अध्यक्ष आणि सर्व संदे CLC पेरमनूर, नेक्स्ट नेत्रावती ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ಹೊಯ್ಗೆ आणि तयार रावचे. किंग स्टार सेवा समिती तयार रावचे. SSVP यूथ पेरमनूर अध्यक्ष आणि सर्व संदे, सुपीरियर अँड सिस्टर्स बेथनी कॉन्वेंट पेरमनूर तयार रावचे.
घटक जाल्या मागीर पानीर फिरगस दयेकन हांवें नांवां आपयल्या बरी शिस्तेन येवचें. हांगा नांवां आपयल्या ऑर्डर फॉलो करा दयेकन. आतां पेरमानूर घटकाचो अवकाश. पेरमानूर जाल्या मागीर पानीर फिरगस. पानीर फिरगज येतावन फिरगज कवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सर्व संदे पानीर. फ्रांसिस्कन मेळाची दोन भयणी जनरलेट जावन मदराच्या केअर ऑफार मान करतात. मदर सुपिरियर मंगळूर प्रोविन्स. नेक्स्ट राणीपुरा फिरगजेचे संस्थांनी दयेकन रेडी जावचें. उल्लाला निर्मला कॉन्वेंट सिस्टर. पेरमानूर जाल्या उपरांत पानीर जाल्या उपरांत राणीपुरा फिरगजेचे काम रेडी जावचें. स्टेल्ला मेरीज कॉन्वेंट पेरमानूर कोटेकार. आता राणीपुरा फिरगज येतावन अध्यक्ष आनी सर सांदे कातोलीक सभा राणीपुरा घटक दयेकन मुखार या. अध्यक्ष आनी सर सांदे कातोलीक सभा राणीपुरा घटक. उपरांत अध्यक्ष आनी सर सांदे CLC राणीपुरा. नेक्स्ट अध्यक्ष आनी सर सांदे CLC राणीपुरा रेडी जाया. अध्यक्ष आनी सर सांदे CLC राणीपुरा. ताचे उपरांत अध्यक्ष आनी सर सांदे स्त्री संघटन राणीपुरा. जाल्या उपरांत फजीर फिरगजे तावन रेडी जावचें. आता अध्यक्ष आनी सर सांदे कातोलीक स्त्रियांची मंडळी मंगळूर दक्षिण वाराडो.
मुखार फजीर फिरगजीचे रेडी रावा फिरगज विगार आणि देवपरचा फजीर तशेंच अध्यक्ष आणि सरसंदे मर्सी केअर फजीर फजीर फिरगज येतावन फिरगज विगार आणि देवपरचा फजीर अध्यक्ष आणि सरसंदे मर्सी केअर फजीर अध्यक्ष आणि सरसंदे कॅथोलिक सभा आमेंबळ घटक अध्यक्ष आणि सरसंदे मर्सी केअर फजीर तुम्ही अभिनंदन पाठवचे मुडीपू फिरगज घराणी रेडी रावचे जालें आमेंबळ फिरगज घरा अध्यक्ष आणि सरसंदे कॅथोलिक सभा आमेंबळ घटक मुख्य अभिनंदन करिए मुडीपू घरा सांजुजेवास पुण्यक्षेत्र तावन मुडीपू सांजुजेवास पुण्यक्षेत्र तावन तशेंच अध्यक्ष आणि सरसंदे कॅथोलिक सभा मुडीपू घटक बोळा घटक अध्यक्ष आणि सरसंदे कॅथोलिक सभा बोळा घटकान रेडी रावचे अध्यक्ष आणि सरसंदे कॅथोलिक सभा बोळा घटक तुम्ही तयार रावचे दयकन वसनाकात कार्यक्रम आणखी असा मोगाच्यान थोड्याच वेळान मोठ्यान एक कार्यक्रम आमी संपयता दयेकन तुम्ही हांगासर रावून सांगात दिवचो बोळा अध्यक्ष आणि सरसंदे कॅथोलिक सभा बोळा घटक अकरेचो सन्मान आसा सांविशेन पावल सभा सांजुजेवास प्रादेशीक समिती सांविशेन पावल सभा सांजुजेवास प्रादेशीक समिती अध्यक्ष आणि हुद्देदारा कासरगोड वारेडेचे हांगासर अभिनंदन पाठवच्याक मुखार आयल्यात तांकां आमी कॅथोलिक सभा अध्यक्ष आणि सरसंदे अभिनंदन पाठयतात मोगाच्यान तुमच्यो ताळयांचो आवाज दयेकन दिया मान स्वीकार केल्ल्या आमचो शासक मानेस्त आयवन डिसोजा तशेंच मोठ्यान संक्षिप्त तरान संवाद मुखांतर आमच्या शासकाक सर्वांचे समस्या समजावंक मुखार येता पानीर फेगजेचो आयोगाचो संयोजक मानेस्त रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा हांगासर मनवी आमी एकामेका समुदायांत उलोवन सॉर्ट आउट करून मोठ्यान हांगासर आसात हाच्या भायर कितें आसा जाल्यार मात्र ती सवालांक तुमकां अवकाश आसात देखून बरें करून हें कितें मनवी आसा तें तुमी आयकुचें
ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ರಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ 10 ಸದಸ್ಯರು ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳೂರು. ಮಾನ್ಯರೇ, ಮೊದಲಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ತಾವು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಲು ದೇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಮುದಾಯವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅದರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂತಿವೆ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು 3B ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇತರ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಪಂಗಡಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 3B ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅನುದಾನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು ಇತರ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಂಗಡಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ಸರಕಾರಿ, ಅರೆ ಸರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಜನರಿಗೆ 5% ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸರಕಾರವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅರಿವು ಸಾಲ ಯೋಜನೆ, ಯುವ ನಿಧಿ, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ, ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂತಾದ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ITR ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಜನರು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದು ಸ್ವ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಕಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇಂಥ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರದೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಿರೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೂರನೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೋಟೆಕಾರ್ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೋಟೆಕಾರ್ ರಸ್ತೆಯು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು ವಾಹನಗಳ ನಿಬಿಡತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವೃದ್ಧರು, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ರಸ್ತೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾಲೇಜ್, ಸಮರ್ಪಣ್ ಜನರಲೇಟ್, ಮರ್ಸಿದೆ ಆಶ್ರಮ, ಮೆರ್ಸಿಯಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ, ನಿಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಆಸಿಸಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮುಡಿಪು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ವಾಸ್ ಮುಡಿಪು ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೋಲಾರ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಐದನೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂತ ಥೋಮಸ್ ಚರ್ಚ್ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಬೇಡಿಕೆ. ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಶೌಚಾಲಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮುಂತಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ. ಆರನೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂತ ಥೋಮಸ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಪರ್ಯಾಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಮಾನಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚರ್ಚನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹಳೆಯ ರಸ್ತೆಯು ಶಿಥಿಲವಾಗಿದ್ದು ಪರ್ಯಾಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಚರ್ಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೌಚಾಲಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಏಳನೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಉಳ್ಳಾಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿರುವ ಹಳೆ ಸೇತುವೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ.
ಉಳ್ಳಾಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ರೈಲ್ವೆ ರಸ್ತೆಯ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿರುವ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಬಳಸುವ ಹಳೆ ಸೇತುವೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೊಸ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 8ನೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಸೈಗುಳಿ ಕೊನಾಜೆ ಪರಿಸರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಅಸೈಗುಳಿ ದಡಸು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯದ ನೀರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಡ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಳಪೆ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಯು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 9ನೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಉಳಿಯ ಪಾವುರು ದ್ವೀಪವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಉಳಿಯ ಪಾವುರು ದ್ವೀಪವು ಸರಿಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದು ಸರಿಸುಮಾರು 50ರಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸ್ತವ್ಯವಿದ್ದು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಂಧೆಗಾರರು ದ್ವೀಪವನ್ನು ಕೊರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ದ್ವೀಪವು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ತಾವು ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಶಾಶ್ವತ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ದ್ವೀಪದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ದ್ವೀಪವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. 10ನೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯವು ಸರಿಸುಮಾರು 12% ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮುದಾಯ ಭವನವಿಲ್ಲದೆ ಸಮುದಾಯದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ತೊಡಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವವರಿಗೆ ಆಪ್ತ ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಯುವಜನರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ತ್ವರಿತ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ತಾವು ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಸರಕಾರದಿಂದ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಇತರ ಯಾವುದೇ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ. ಇಂತಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಂಗಳೂರು. मोगळ आयवन सर हे मोठव्यान आमी दिला पूण आमच्या भावां भयणींनी हाडले पुरा एका फायलान दवरला. तुमच्या ऑफिशियल टायमाचेर तें उक्तें करून तुमी पळयतात म्हूण सांगून आमी बरोवस्ता आनी समेस्तांच्या नांवान हे मनवी तुमच्या हातान समर्पिता. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮನೂರು ಚರ್ಚ್ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಐವನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರೇ ನೇಮಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಇದನ್ನು ಮನವರಿಸ್ತಾ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ತೊಕ್ಕೋಟು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಒಳಪೇಟೆಯಿಂದ ತೊಕ್ಕೋಟು ಜಂಕ್ಷನ್ ಒಳಪೇಟೆಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸಮಯದಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್, ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿರುವ ಜಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ದಿನಪ್ರತಿ ನಡೆದು ಹೋಗುವ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಹೋಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಓವರ್ನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಾವು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಕೊಳ್ತೇನೆ. सर फिरगजांच्यो मनव्यो सांगता घालून तांचो संक्षिप्त सारांश हांगासर दवरून संवाद चलोवन वेलेल्या राणी आंबेंबळ म्हणजे रोनाल्ड प्रकाश डिसोजाक देव बरें करूं. मोगचनो मानेस्त आयवन डिसोजा आमच्या समुदायाचो मुखेल, आमच्या समुदायाचो राजकीय राखवाली
आमचो मोगाचो अभिमानाचो सन्मान ताणें स्विकार केला संवाद आयकला खंडीत जावन ताका आमचे लागीं वांटून घेवंक बगणां आसतलीं आतां सन्मानितांनी तांची बगणां आमचे लागीं उसारी जाय म्हूण हांव विनंती करतां. हांवें सन्मान मनशाक गौरव अर्पण म्हण करा या गौरव स्वीकार करा म्हणलें एक एमेंडमेंट कर म्हणलें. म्हजो उद्देश इतलोच. आज हांगासर हे जे सन्मान स्वीकार केल्ल्या कुठल्या हांव कांय सीदा वयर वचना जाल्यार तुमच्या आनी म्हजे मदले आसचे संबंध वृद्धी जाता म्हूण हांवें चिंतलां आनी म्हाका तुमकां सर्वांक मेळोवंक एक अवकाश. आज म्हाका हांगा आयल्या उपरांत कळ्ळें की आमच्या समाजाचे मस्तू लिडर उब जाल्यात, लिडर्स रेडी जाल्यात आनी तांकां तांची समस्या पब्लिकार सांगूंक कळल्यात आनी तांचे समस्ये कशें प्रेजेंटेशन करचें म्हूण न्ही कळ्ळां. म्हजो उद्देश आसा लिडरशीप घरा बसल्यार येना. लिडरशीप हेजे नायकत्व हेजे क्रिस्तांव मुखेली हेजे समाजांत असले समस्ये परिहार करीचे हें पुराय आमचें व्हडलें चिंतप. मस्तू वर्सां जावन आमी करनच आसा पूण आमी खंय आसा की थंयच आसा. एक दोग जाण खंय हे कडेन सुकोवन मुखार वतात आनी ते समाजांत जबाबदारीचे हुद्दे काणयतात. आज राजकीय म्हळ्यार तितले सुलाभाची गजाल न्ही. राजकीय म्हळ्यार हे दूरद बेट्टा नुन्न गे म्हणून पयसतोर पळयतना सोबीत दिसता. व्हडलो ओवरकोट घाला, व्हाईट अँड व्हाईट पॅन्ट शर्ट, कारार येता, कुई कुई म्हणटा, फाटल्यान मुखल्यान वॉचमॅन रावता, गार्ड रावतात. ते कदळा अधिकार वेता की तदळा तो कारी काढून वता, गनम्यांनी वता, सकड वता, तो थंय वाटेर येता. पयशे आसल्यार रिक्षा दिवन घरा वता, ना तर जाल्यार तो थंय वाटेर येता. राजकीय तितले सुलाभाची गजाल न्ही. राजकीय खंयच्या संदर्भार कशें बदलावण जाता म्हण न्ही गुंतूना. ताका हांगाचो शासक युटी कादर कदळे म्हणटा पॉलिटिक्स इज नॉट मॅथमॅटिक्स, इट्स अ केमिस्ट्री म्हणून. 3+3 मॅथमॅटिक्स बट केमिस्ट्रींत एक तेंबो घाले एक तुवें सोल्युशन गेल्यार कलर 100 येता ताका. तशें पॉलिटिक्स इज अ केमिस्ट्री, मल्टिपल कलर्स. खंयच्या संदर्भात काले जाता गुंतूना. म्हाका उडास येता पेरबन्नूर म्हणटा म्हजो उडास गोज टू 2008 2008. हांव हांगा फस्ट आयिल्लो मनीस हांगासर जाल्ल्या गलाट्यांत. फस्ट ह्या पिरगेजीक पांय दवरून तांकां वयर वचून वॉटर टँकांत बसयल्या थोड्याक उखूल न्हू पुलीस स्टेशनाक कापून व्हरून तांकां सोडून घरा हाडलो मनीस हांव आयवन डिसोजा. मागीर पात्राबा सांगता फस्ट पुलीस स्टेशनाक वचून 25 जाणां गेलच्या एका पुलीस स्टेशनाच्या रुमांत मोर दॅन 100 जाणांक बोकरे गेल्ले बरी घालून असल्या संदर्भात तांकां थंय नावन भायर हाडलो मनीस येवन उपरांत तांकां कोडागून जैलांत गेले दळा कांबळी आनी जेवण व्हरून तांकां सोडून तांचे सांगतात बसर फाटी आयिल्लो मनीस येवन हांगा मुसोर येवन तांकां हांगा ह्या पिरगेजीन सोडून तांचे वटू जेवण जेवन घरा गेल्लो मनीस हांव. तांच्या परवात मंगळुरांत वकालत घाल बेलान तांकां रिलीज करून बेल ऑर्डर व्हरून जैलाक दिवन आयिल्लो मनीस हांव ते काल्याक सांगता की म्हळ्यार केला म्हूण सांगचें न्ही. आमचे समाजीक अनवर येताना आमी मुखार रावन नायकत्व काडूची गरज आसा. आमी कोणाकी आमच्या समाजांत कशें म्हळ्यार
आमकां इल्लो मोसोर चड ब्रिटिशांनी मस्त सोडून गेल्ले आमचे कडेन तिल्लो चड आहा तो आमी कोणाकी हिरो करूंक रेडी ना ताणें काले गेले ते म्हाका गुर्तू ना ताणें पुरो तशेंच उलोवचें आनी अशें ऑल सिंपल टॉक्स आमी कदाळे आमच्या समाजांत अनेकल्याक मुखार हाडूंक रेडी आसना अनेक समाज गेल्यार तुमी क्रिस्तांव सोड तुमी बुणक्या आतां बण्स म्हणटा आमी हिंगा तांचे समाजाक गेल्यार कोणी एकलो आस्पत्रेच्या लागीं कॅन्टीन चलयल्यार इर दादा मल्पू न्हू ನಾನು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಡೋದೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ದಾದಾ ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಎನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಲೆ ಮುಂಬೈ ಬಲೆ ಮುಂಟ ಅಂತ ಕಾಪುನೋರ್ನು ತಾತ ಹೋಟ್ಲದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ करता ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ 5 वर्ष समजते तो एक स्टार होटलाचो लिडर जाता या स्टार होटलाचो ओनर जाता म्हळ्यार तांचे कडेन पाट तापूण मुखार वच हांव आसा तुज्या फाटल्यान म्हूण सांगचे मनीसात आमच्यान तूं एकलो गुडा अंगडी दवरले रे तूं काले ते गुडा अंगडी दवरले आनी तूं काले मेळटा तुका हें बंद कर आनी तूं कांय जायना म्हूण ताका डिस्करेज कर घरा वचून बैले लागीं झगड घट्ट पिवन 4 मार इल्ले दिसांनी तो सरकारा जावंक येता आनी ही परिस्थिती आमच्या समाजांत आमच्या मोदें आसा सो वी हॅव टू कम आउट आमी थंय भायर येयचे आमी एनकरेज करूं शिकचे आमी लिडरशीप काडूं शिकचे आज आतां मुस्तुमाना दिले तुमी पदर म्हाका सांगतलो थंय एक ब्रिज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ते काम आयला फावंडेशन सोडून गेला तो गेला कालक म्हळ्यार राजकीय उद्देशा खातीर सरकारान पयशे आयले पिकस गेलो मागीर मुंदवर्सीचें म्हणलें ओत्तड ताचे वयर ना हें काम जायचें जायना तर तुका वोट पडना म्हूण सांगूंक मनीस ना कित्याक ताकाय गुत्ता वोट पडना आनी हें ताचें इम्पॉर्टन्स ताच्या प्रायोरिटी लिस्टार ना तें देखून तो अर्देर सोडून गेलो आतां तुमी मानवी दितात तें काम कंप्लीट करचें ये म्हजें फर्स्ट प्रायोरिटी काम ते कंप्लीट काम करूंचो उद्देश म्हजो आसा कित्याक म्हजो सरकार आसा म्हजो सरकार राज्यांत अधिकाराक आसा ताका काले गरज आसा हें आमी पाट लागून ताच्या फाटल्यान वचून शिकचें सरकाराचीं कामां अशीं जावंकूच जायनात हर एक सरकाराची कामां एक फावटी गेल्यार जाता ती खबर सोडचोडीची आमी सरकाराच्या कामाक सरकाराच्या मेंटॅलिटीक आमचें मौन आमी एडॉप्ट जायचे मस्तुपटी आमी काले करता हांवें अर्जी दिली म्हाका जावना आतां आमच्या भुरग्यांक मेडिकल इंजिनियरींग वयतल्यांक MBA MCA करतल्यांक आमी सरकार 25 crores क्रिश्चन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जावन आमी KET डेपॉझिट दवरल्यात KET डेपॉझिट दवरल्यात कोण इंजिनियरींग करता मेडिकल करता MBA करता MCA करता विदेशाक स्टडीजाक वता तांणी तांच्या आवय बापायक तोंदर दिवचें म्हूण ना आमी तांचे पयशे बांदता पूण आमचे कितले जाणांक उरता कितले जाण ताचें प्रयोजन काण घेतात आमी खाली म्हणटा इगर्जीचें डेव्हलपमेंट जायचें कंपाऊंड वॉल बांदीचे स्मशाना विरोधी जायचे इंटरलॉक घालीचे येस ताका CDC क्रिश्चन डेव्हलपमेंट कावन्सील आसा आमी दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात आजच्या सगळ्या इगर्जी पैकी एक न्हतले एक इगर्जीन एक न्हतले एक येवजन काण गेलां आनी ते फायनल करतना लिस्ट हांवें अधिकारीक आमच्या बी साहेबा लागीं व्हरून बसोवन खंयची पुरा काम प्रायोरिटी करीचे म्हूण ताच्या डिस्ट्रिक्ट मॅनेजराक व्हरून बी साहेब लागीं बसून फायनल केला ते आमी लिडर्स आसल्यान साद आमचो सरकार आसल्यान साद नातले साद आसलें गे अड्डेशी हांव CDC क्रिश्चन डेव्हलपमेंट कावन्सिलाचो वायस प्रेसिडेंट आसलो 350 crores
फॉर दी ओनली डेव्हलपमेंट ऑफ द क्रिश्चन कम्युनिटी सिद्धरामय्य सरकारान दवरले. आमी हर एक काही गरजी इडी सगळ्या कर्नाटक राज्यांत जात कात लेखी नासतना डिनॉमिनेशन्स खंयचे पण पळय नासतना तांकां आमी वितरण केलां. तांचे कडेन एक पयसो ताका दी हाका दी च्या पिवंक आमी वचोवना. इट्स अ प्रामाणीक प्रयत्न. आनी आमचो सरकार गेल्या उपरांत ते 350 crores जाल्ले BJP सरकारान कितले गेले 50 crores. हांव काल सांगता की म्हळ्यार आज देशांत द्वेशाचें राजकारण चलून आसा. जाती कातीच्या वयर चलून आसा. तो म्हाका वोट घाला तो म्हजो आनी म्हाका सपोर्ट करूं ना तो म्हजो न्ही. बट देशाचे प्रजाप्रभुत्वाचे विचार केल्यार आमच्या संविधाना प्रमाणे हांव एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जाल्या उपरांत आमच्या विगारचारान सांगले प्रमाणे आय एम फॉर ऑल कम्युनिटी. आय एम फॉर ऑल कम्युनिटी. बट मीन टायम I am representing there as a Christian. It is my duty to safeguard the interest of the Christian community. If I don't do, I am not fit to be there in the legislative council. हांव ते करना जाल्यार म्हज्या समुदायाक येताना समस्या येताना हांव उठून उबो रावना जाल्यार हांव फायट करिना जाल्यार अन्यायाच्या विरोध हांवें त्या सिटीर बसूंक म्हाका योग्य ते ना म्हूण हांव चिंता. ते देखून आमच्या समाजांत समस्या नात की म्हूण विचारूंक बरो. देर आर. आतां तुमी मस्तू विशय सांगले. तुमी सांगले 70% तुमचे डिमांड काले आसात ते ह्या क्षेत्राक संबंध जाल्ले. एक्सेप्ट वन ब्रिज प्रॉब्लेम मँगलोर साऊथ कॉन्स्टिट्युएन्सीक संबंध जाल्ले. उरले पुरा ह्या विधानसभा क्षेत्राक संबंध जाल्ले. आनी हांगा काँग्रेस पक्षाचो MLA आनी आमचो स्पीकर UT कादर आसा. हांव हें पुराय 1 to 1 ताका लेटर कर UT कादर लागीं वचून बसून ह्या कामाचें फॉलोअप करचें काम हांव करता. पूण हांवें केल्यार पावना. हांव तें लेटर दितां आनी तुमच्या फाटल्यान येता. तुमी ही पुराय प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक यू हॅव टू नॉमिनेट 1 or 2 persons. तुमी एक 4-5 जाणांची समिती करीचे. वाराडे समितीन आयवना सन्मान केल्ल्या कुडले पुरा आयवन करता न्हू आनी ते करूंक सादिना. तुमी न्हिदल्यार हांवें न्हिदता. तुमी उठयल्यार हांवें उठता. तुमी मनवी दिली अशें म्हूण म्हाका दिल्ल्या कुडले म्हजें काम तुमचें काम जालें म्हूण चिंतूंकूच नजो. इट इज ओन्ली ए बिगिनींग. आनी गरजे आसले तुमी तें फॉलोअप कर. ताच्या फाटल्यान येवन कालिंपुरा जाला म्हूण चिंतून ताका कालिंपुराय धाकले गरज आसात हे दिवन तुमी ह्या कामाच्या फाटल्यान लागल्यार एटलिस्ट 50% प्रोग्राम तुमची सक्सेस जावंक साध्य आसा. आनी एक तुमी व्हडली इशू व्हडलें एक प्रपोजल केंद्रीय समितीच्या अध्यक्षान दिलां आनी हें हांव बीन टेलिंग. हांव म्हज्या युनिटाचो मुदार आंगडी युनिटाचो 3 वर्सां कॅथलीक सभेचो अध्यक्ष युनानिमसली. आतां 25 वर्सां जातात म्हूण पोरी करची गेले जाल्यार सांगलां म्हाका. हांवें पिरगाजीच्या कंपाउंडान दवड जाल्लो. सेक्रेटरी जावन गवळीक मंडळीचो उपाध्यक्ष जावन ICYMान म्हजें कॅरियर स्टार्ट 1974. 1989 हांव मंगळूर DSCचो ICYMाचो अध्यक्ष. ताचे उपरांत हांवें पुर्तूर चर्च कंपाउंडाचें प्रयत्न करूंकूच ना बिकॉज म्हजी वाट दुसऱ्या कडेन आसा. ते देखून हांव सांगूंक खुशी व्हरता आमची कामां आमी वेवस्थीत रितीन करीचे जाल्यार आमच्या मदीं एक कॉर्डिनेशन कमिटी गरज आसा. हांवें कॅथलीक सभेकारांक सांगलें पोर कॅथलीक सभेक हांव सेकेंड टायम इलेक्ट जाताना हांव कॅथलीक सभेच्या अध्यक्षाक म्हाका ताच्या चेंबराक आपोवन व्हरलें. हांवें ते दीस ताका सलाह दिली
एक वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षದಲ್ಲಿ ट्रस्टची या नोंदवणी जाले एसोसिएशन्सांनी 25 एकर 50 एकर जागो सरकार जावंक घेतात. बट आमची कॅथलिक सभेकार इतलें म्हटलें रजिस्टर्ड बॉडी वी आर नॉट आस्किंग. ताका जाय जाल्यार डॉक्युमेंट दिवंक तयार ना ते. खाली हांगा बसून म्हाका 4 एकर जागो जाय, ताका ताचें नांव आसा, परमनंट नांव उरचें, बोर्डार नांव बरयचें, जायना. तुवें फर्स्ट यू हॅव टू सर्च फॉर ए प्लेस. एका विलेज अकाउंटंटाक PDOक धरून खंयचे कडेन 4 एकर 5 एकर जागो सरकारी आसा, ताचे RTC काड, ताचे कडेन ताका जाय तली पुरा डॉक्युमेंटां काडून सरकाराक दिल्यार, म्हाका दिल्यार या युटी खात्यार मुखान दिल्यार आय एम द फर्स्ट मॅन टू गो टू द CM. मंत्री लागी वचून आनी आतांचो मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या आनी म्हजें रिलेशनशीप इज व्हेरी गुड. ना तर जाल्यार हांव दुसरे फावटी विधान परिशदेक येवचे अवकाश खंडीत जावंक जायनासलो. आनी ही इज द मॅन हू इज बिहायंड माय पॉलिटिकल कॅरियर. ते देखून हांव ऑल्विना कडेन आतांच सांगचें, ताणें म्हणी एका म्हयन्या भितर हें काम करनासल्यार हांव पेपराक घालतां. कॅथलिक सभा इज नॉट डुईंग एनीथींग, झिरो. यू हॅव टू टेक इट ऑन ए टायम बेसीस. आमचो सरकार 4 वर्सां आसा. राजकीयान खंयची बदलावण खंयच्या टायमार जायत. तुमी इमिडिएट हाडिल्यार ते सँक्शन जावंक पुरतून 1-1.5 वर्स काण घेता. बिकॉज इट हॅज टू गो टू दी कॅबिनेट. ते कॅबिनेट वचचें जाल्यार हांगा पुरा इन्क्वायरी जावन DCचो रिपोर्ट काडून RI तहसीलदार DC AC पुरो जावन इट हॅज टू गो टू दी गव्हर्मेंट चीफ सेक्रेटरीक वचून देन इट हॅज टू कम टू दी कॅबिनेट. इट वील टेक इयर्स टुगेदर. आनी तुका जागो दिवचो म्हणटा ना दुसरे समुदायाचे अमकाय म्हणचे आसात. सो इट हॅज टू बी डन व्हेरी सिक्रेटली. आतां ओपन उलयलो पूण जाल्यार सिक्रेट जायचें. आनी खाली उलोवन सोडल्यार तुमी उलयले हांवें उलयलें, मागीर राजकीयकारांची व्हॅल्यू इतलें मागीर मुखार उलयलो काम जायना. पॉलिटिक्स